मोगाच्या भक्तिकानो प्रेक्षकानो भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्या विधीक आनी देव शब्दाच्या ह्या स्तुतीक हांव तुमकां येवकार दितां आनी हो वेळ आमकां फळदायक जावं दी आनी आमची मनां आमची काळजां देवाच्या मोगान पेटूं दी म्हूण हांव मागतां. एक घडी बरोवन देवाचो शब्द समजूंक आनी हाडूंक देव सामको आदार दिवं दी म्हणून ताचे लागची कृपा मागून घेवया. मोगाचे न्हू आज आमकां इगर्ज लुकाच्या वांजेरांतलें वाचप आमच्या शिकोवण्या पासून आमच्या नियाळा पासून दवरता. लूक 17वा वर्सर 11वें वाक्य आनी मुखार. तोवर जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकातालो. तो एक हळ्ळेंत रिकताना 10 जाण खोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान भोब मारन ते म्हणू लागले, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वचा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामरियागार जावन आसलो. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या परगांवया शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजी वाट धरून चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. देवाचे उतर हे. जेजू ते म्हज्या मोगाचे भाव आनी भयणी, आज आमची मोनां देव प्रत्येका शिकोवण्याक तें आकर्शीत करता. म्हणजे आमचो आनी देवा मदलो तो संबंध. आज आमी जेजू संगी पैण करीत आसा. म्हणजे जेजू गलिलेयांतावन जेरुसलेमाची वाट समकून आसा. गलिलेया ताचो गांव जावन आसलो म्हणजे नाझरेत, कफरनाहूम. ताणें ताचो गांव गणकाण गेलो नाझरेतान. तो ल्हान व्हड जालो जाल्यारय कफरनाहूमाच्यान 30 किलोमिटर पयस आसच्या कफरनाहूमांत तो सडावत बेतसायदा लागीं पेद्रो आनीक जुआंव आनी तांचे संगी आपोस्तलां संगी थंयच आसतालो. थंय तावन तो व्हड जेरुसलेमाक येतालो आनी ती वाट ताणें एकच जॉर्दान न्हंयच्या देगेरच ये पडतालें. जेरिको येवन परत्यान एक 25 किलोमिटर चडणी चडा जाय पडटाली. ती वाट एका वाटेन चलोवंक कित्याक उदक आसता, सवट आसा, चलोवंक बरें जाता, थंड जावन आसा, पूण पयस आनी कडेक तुका एक चडणी मेळटा 25 किलोमिटर. त्या देखून थोडे फावटी निट्ट येवच्या खातीर ते वयल्या गुड्या वयल्यानच गलिलेयांतावन सामारियांतावन जेरुसलेमाक धाडून एक 100 किलोमिटराची वाट. जेरिकोच्या आयल्यार 130 किलोमिटरची वाट जाता ती. आज आमकां तशें येवच्या वेळी
जेजूक 10 जण खोटकार भेटतात. सादारण जुवांच्या 4थ्या वसरांत जाकोबाच्यानय बाईंकडे ती समरिया गार्न मेळ्ळ्या बरी जाण लगींच त्याच वटेन जेजूक हे 10 खोटकार मेळटात. आनी खोटकार आमच्या काला बरी न्हय. आजून आमकां खोटकार पळोवंकच मेळनात. आदी आसले आमच्या हॉस्पिटलांनी एक तांकांच म्हणून एक भाग आशिल्लो खोटकारांचो भाग म्हणून, खोटकारांचो क्वॉर्टर्स म्हणून. पूण आतां अप्रूप कोणी ती पिडा आशिल्लो देखून मेळटा. वखदा वरवीं आनी सेवेद वरवीं सुमार बदलावण जाल्या संवसारांत. खोटकारांची सेवा केल्ली क्रिस्तांवांनी मात, आनी आजुनूय खोटकारांची सेवा करची क्रिस्तांवांनी मात म्हणयत. मोगाचें न्हू, खोड म्हणल्या तक्षणा आमच्या काळजांत आमच्या बोतींत एक तराची खावजणी उठयता. कित्याक ते खोड मनशाक आयले नंतर ते मनशाक विद्रूप करता. मनशाक आपणाचीच वळख मेळना, आपणाचेच मुखामळ तो पळयत आसतना हांवूच गी म्हणून ताका कळना कित्याक तो विद्रूप जाता. ताची कूड जरून येता. बोटां आनी आतांची बोटां आनी पांयाची बोटां जरून गेल्ल्या बरी ल्हान ल्हान ती जातात. आनीक ताका दूख ना तरी हांव एक मेल्लें जीव आसल्या जीवस्थानांच मेल्लें मोडें कशें ताका भोगता आनी तशें हेरांकी भोगता. देखून खोडाची पिडा मोरणाच्या वानी चड खंतीची दुखीची म्हणयत. कित्याक जीव आसतनाच एक मनीस मेल्ल्यान दाखल जाता. कित्याक त्या काळार खोडाची पिडा म्हणटा आसतना हर एक तरांची खातीची पिडा खोडाची पिडा म्हणटाले. कित्याक तांकां बेन दिसतालें एकामेका पासार तागी म्हणून. देखून कोण एकले खातीची पिडा कसली जावन दी ताका खोडाची पिडा म्हणटाले आनी ताका समाज जावन भायर घालताले. तांणी फकत थंय गोबर रास करच्या त्या जाग्यांनी गोबरान तांची कुडी तडकरी जाय पडटाली. आनी जर थंयसर काही म्हळ्यार उजो उडयतात, उज्याक लासूंक गलिजाय उडयतात, तांतले ते खाताले. तांकां थोडे पटी ताची कुटुंबाची कल्याण दितालीं, पूण सबार पटी ते तांचे कडेन संबंद दवरनासले. कित्याक ते कुटुंबाक नालिसाय आमच्या कुटुंबांत एकलो खोडकार आसा म्हणून. हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हाका उडास आसा, हांव इस्कॉला येतना वाटेर एक बस स्टँड आसा, अजुनूय तें आसा. थंय आमी इस्कॉला वता आसतना तें बस स्टँड खाली आसतलें. थोड्या वर्सांनी एक बायल मनीस, हिंदू बायल मनीस खोडाक खोड लागली थंय दिश्टीक पडली. आनी ती थंयच तिचे इल्ले वस्तू हाडून थंयच तिचो सगळी जिणी तेणें करशिल्ली. पूण आमी जाण आसले हांव की तिका सेरी आसात, तिका मोगाची आसात, तिका जाय जाय म्हणून घरांतल्यान भायर गेलां. घरचीं तिका येवन दवड दवड घालें खाण आनी दिवचें आमी पळयलां. पूण ती थंय जावन मरता म्हण आसा थंयच उरली एक 30-40 वर्सां. कित्याक खोड लागले तक्षण ते मनीस पातकी जो देवान ताका इन्कार केला, ह्या देवान देवाची ताणें चूक केल्या, देखून देवान ताका शिक्षा दिल्या, देखून ही शिक्षा व्हड शिक्षा जावन आसा. देखून ताचे थंय संबंद ना. आमकां संबंद आसा तर आमच्या कुटुंबाक ते पाड, कित्याक सेरी घेना ना, कोणी आमच्या घरारी घाना, सर तराची भिरांत. त्या वेळार आमकां आसचे चड तरान जेजूच्या काळार एका खोडकाराची गत जावन आसली. ताका संवसारांत आपणें म्हणलें आपणाचें म्हणलें कोणूच नासलें. ताका आपणाचीच भुरगीं ताका इन्कार करतालीं, आपणाची बायल ह्या भरतार तसो ताका इन्कार करतालो. ह्या आपणा संवसारांत भाव भयणी नात, आवय बापूय नात, भुरगीं नात, कोण ना. हांव संवसारांत एक मेल्लें मोडें, कोणाकी नाका सरलें. त्या देखून एक खोडकार 5 तरांनी मरता. पयले सुवातेर कुडीन एका तरान ताचें मरण येवनूच आसा, आनी एका तरान मानसीक तरान आपणाक हांव एक सुरो कोणी म्हाका समजना म्हणलें बोगाण. तिसरें समाज ताका मेल्ल्यान दाखल करता
चवथें तो चिंता हांवें खंयच्या पथकाक म्हाका देवानी शिक्षा दिल्या गाय म्हणून तो सवाल आपणाक कसो घालता. पांचवें तो देवाचेर थोडे पटी रागार जाता आनी देवातून पयस वता. तुजे 5 तरांनी एक खोडकार मरता. आनी आज तशे 10 जण जेजूक मेळटात. तांणी ठावण्याच्या भायर रावून पयस रावून अशुद्ध अशुद्ध म्हणून तोंडाक हात धरून पयसतान बोब घालीक जाय आसले. तशेंच ती बोब बी आयकत हांव जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. पयस ताव लागीं जावन न्हय, पयस ताव ते बोब घालतात. कित्याक तांकां दुसरो अवकाश ना. एकच चान्स जेजू तेणें पाशां जाता. ताका भोंवता म्हणी सांगतले तो राब्बी, तो मेस्त्री, तो शिकोणदार म्हूण ते वळखतात. बोब घालन आमच्या कश्टांत हांव निवार समया म्हणून ते बोब घालतात. जेजूक आयकून बरी खरी येता आसलें. जेजू गीत बघतले तांचे कडेन गेल्यार लोक कितें म्हणत, तांचे कडेन उलोवंक रावल्यार हांवें दुसरे लोक म्हाका सोडून धांवतीत. देखून तांकां सोडून सोडया. म्हज्याच लोकांक सांगता या म्हणून ताका बोगलान जावयेत. पूण जाल्यार जेजू जावन निमाण्यांक जेजू सांगला आमकां कितें तुवें निमाण्यांक निमाणें म्हज्या भावांक तुवें केलाय तें म्हाका तुवें केलाय म्हणलो जेजू. आज तें ताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी दाखयता. माथेवाच्या वांजेलांत जेजू वचून त्या खोडकाराक आपडटा म्हणून आमकां सांगलां. पूण ह्या दृश्यांत जेजूक आपडिना बगार तांकां मोवाळायेन तांकां सांगता. तांकां तांचे कडेन उलयता आसतनाच तांकां तांची थंय बदलावण येता. कुडीची भलायकी फाटी आयल्या बरी बगता. जेजू तांचे कडेन उलयता म्हणल्यार तक्षण तांकां मानसीक तरान तांचो जीव भरता. जेजू तो उलयलो म्हणून समाज तांकां देखता आसतना समाजीन तांकां स्थानमान परत्यान मेळटा. आनी जेजू तांकां सांगता तुजो भावार्थ तुमकां गूण करता म्हणटा आसतना तांचे नैतीक तरान तांचे कोशेर तावन तांकां बगता की तांची पिडा एक देवान दिलो शिराप न्हय, शिक्षा न्हय. आनीक त्या देखून ते ह्या जाका लागीं वचूंक तयार जातात. आनी थंय देवा मुखार आनी परचे मुखार देवाक साखरबीज करून देवाक मान दिवून देवा कडेन राजी जावंक ते मुखार वतात. ह्या 5 तरांनी जेजू तांकां परत्यान हाज्या म्हळ्यार बरी करून नवें जिवीत दिता. खोडकार 5 तरांनी मरता आनी जेजू तांकां 5 तरांनी तांकां परत्यान तांचें जिवीत दिवंक जेजू मुखार सरता. कित्याक व्हडल्या उपकाराक आमी कितें फाटीं दिवंक फावो. हे 10 जण तांच्या देवाळा लागीं संकातले आनी एकल्याक बगलें की ताच्या जिणेंत तो बरो जावन आयलो. तक्षणा देखून तो थंय तांचो फाटीं घेवलो आनी जेजूक सोदून तो आयलो परत्यान. जेजू मेळटस ताच्या पांयां पडोवन तो वर्गांत दिता. आतां ताका पांयां पडोवन सांगता कित्याक ताचें खोड नापयस जाला. देखून ताका जेजू लागीं येवन ताका सांगता तो कसलेंच तो भियेना. तर बोब घालची गरज ना. जेजूच्या पांयांक पडटा आनी जेजूच्या पांयां पडटा आनी अर्गां दिवन जेजू ताचे थंय आनी जेजू ताचे संबंद. जेजून ताका नवें जिवीत दिलें. जेजून ताका नवें जिवीत दिलें म्हणून तो संतोशान तो संबंध तो वृथा करता. मोगाच्या भावां आनी भयणी, आमी ह्या 10 जाणां खोडकारां विशयान चिंता आसतना जेजू त्या 9 जाणां विशयान चिंता. खंय आसात ते 9 जण? तांणी वय देवाळाक वचूंक जाय आसले. देवाळाक वचून पाटी येवं आसले पूण तो दिसना न्हय. शीनू सारता. सबारपोटी खोड कुडीचें न्हय आत्म्याचें जावन आसा. आत्म्याचें खोड आयिल्ल्या वेळार आमी हेरान थंय तांचो संबंद दवरूंक, तांकां दिवचो मान तांकां दिवंक, तांचे थंय तांकां तांचो उपकार आठोवंक आमी फाटीं करता. तें खोड चड बारेकार जावन आसा म्हणजे सांगता. मोगाच्या भावां आनी भयणी, आज ह्या वाचपांत जेजू आमकां आपोवण दिता. मनशां कोण कधी सांडी न्हय. तूं कसलोय तूं जा,
पूण ते मनशाक कोण सादेपण मनशाक संबंद दवरचें वळख दवरची सबार पोटी आमकां बघता थोडे पोटी मनीस इल्लोसो ग्रेस जालो इल्लोसो शिकपी जालो ताका साच्या सावयची आनी बापायची ताच्या भावांची आनी भयणींची ताच्या शेजारच्या सांगात्यांची ताका वळख नाका ताका लज दिसता आपूण वट जाता देखून तांचे थंय संबंद दवरूंक आपणाक दुसरे कीळ व्यक्ती म्हूण तो चिंता आनी आपूण उन्नत स्थितीक पावलां देखून म्हाका आनी तांकां संबंद ना हेर पुरो कोडकार म्हणल्यार बरी तो तांकां चिंता पूण मोगाच्या भाव आनी भयणी जेजू आमकां हे जेजू बरीच आमी खोडकाराचे भाव जावन आसाव आमी कित्याक आमी आमच्याच काळजांनी थोडे फावटी खोडकार जावन आसाव आमची काळजाची पिडा चड खोडकाराची पिडेची चड मारायकार जावन आसता आनी हेरां थंय माया मोग नासतना सोंसणीकाय नासतना हेरांक कीळ म्हूण तेकता आसतना ते खोड चड मारेकार जावन आसा पूण जेजू आमकां दाखयता आनी जेजूच्या जिनोसा द्वारे ताच्या उतरां द्वारे ताच्या संबंदा द्वारे जेजू ह्या खोडकारांक लागशिल्ल्यान संबंद दवरून तांचो सांगात आशेता तांणी फाटी येवंक तो आशेता तांणी बरें जायचें म्हूण तो आशेता आनी आमकां समेस्तांक तो आपोवणें दिता की आमी तें मनशापण भाव बांदवपण तें एकपण आमचें थंय आसचें आमी सर्व भाव जावन आसा भाव भयणी जावन आसा खोडकार जावं दी दुबळो जावं दी खाडो जावं दी गोरो जावं दी कसलोय तो जावं दी पयशेवंत जावं दी या पयशे नासतना आसूं दी आमी सर्व जेजू थंय देवा थंय भाव भयणी जावन आसा म्हणलें सत आमी कितेंच तें विसरनाये त्या देखून आज प्रत्येक जावन मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी आमच्या कोशेदाचें खोड काडून बायन कान उडोवंक देवा लागीं मागया आमकां नितळ करूंक आमचो मनोभाव हेरां थंय माया मोगसो हेरांक उपकार बावडसो हेरां थंय मनशापणान चलसो तसलो मनोभाव जेजू आमकां दिवं दी ताचे तोंड तो आमी शिकया आनी आमी प्रत्येक जावन हेरांनी कीळ म्हणून परिगण करच्या लोकांक हेरांक दुरसोनच्याक हेरांक पयस करच्या त्या लोकांक म्हजे भाव जेजू थंय म्हजे भाव म्हूण लेखूंक या हांव तांचो भाव आनी ह्या भयण म्हूण लेखूंक तांकां आदार दिवंक तांकां जेजूच्या मोगाची एक साक्ष दिवंक आमी प्रयत्न करया तेन्ना खंडीत जावन आमी जावन देवा मुखार वितळ जातले आनी देव खंडीत जावन आमकां ताचे थंय आसो तो मोग आनी ताचे थंय आसो तो संतोश आनी ताचो उपकार बावडसो मनोभाव जावन करण्यांनी हेरांची सेवा करून आमी दितल्या आनी तेन्ना देवाची खुशी आमकां करूंक सांगतले आमच्या काळजांत जेजूच मोग आमच्या काळजांत आसतलो आमी जावन बाकी जातले आमकां समेस्तांक हे भाग फाव जावं दी आनी कोण ह्या संवसारांत आजुनूय ते कोणाच्या पिडेन वळवळटात तांकां समज आपणाचे भाव म्हूण लेखो आनी देवा तो प्रत्येक कृपा लाभोवन तांच्या ह्या घडये तांच्या जिणयेक संतोश समाधान आनीक देवाचे बेसांव मेळोवन दी म्हणून आमी एक घडी भर मावून पडी मागया. मोगाच्यानो संताची जिणये कथा आटापच्या तांच्या मेटांनी कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. आज आमी सान जोसेफाताचें स्मरण करता तर मुखलो थोडो वेळ ह्या वर्त्या सांता विशयंत समजून घेवच्यांत करसिया. सान जोसेफात लिथुआनियांत 1580 विश्वेंत जल्मलो. ताच्या पवित्र स्थाना वेळार ताका दिल्लें नांव जोस कुन्सेवीक. ल्हान भुरगो आसतनाच ताका मागण्यांत विशेष उर्बा आसली आनी सर्व धार्मीक कार्यांनी तो भाग घेतालो. 26 वर्सांच्या प्रायेर धार्मीक जिणी आरंभ करून एक माटवासी तो जालो आनी आपलें नांव जोसेफात म्हणून बदलिलें. 1609 विशेंत ताका येजाकी दिक्षा लाभली
38 वर्सांच्या प्रायर पोलो कसो आर्च बिस्प तो जालो आनी ह्या आर्च दियेसीजींत कातोलीक तशें ऑर्थोडॉक्स ह्या जागांमध्ये कठीण दुस्मानगाय आसली आनी तांचे मदें एकवट हाडचे खातीर तो विशेष रितीन वावुरलो. सांत जोसेफातान इगर्जांनी मात्र न्ही आस्पत्र्यांनी बंदिशाळांनी आनी शेतांनी विनंती केली, प्रसंग केलो, कुमसारां आयकली, हासो प्रतिफळ जावन मास्कोचो पात्रियर्क, ग्रीक चक्रवर्तीचो लक्सिलो सैरो आनी हेर प्रख्यात मनीस परिवर्तन जाले. हे जागांची ताणें सिनोसभा आपोवन इगर्ज्यो पुनरुबारल्यो. एजाकी आनी क्रिस्ती शिक्षणाच्यो रेगऱ्यो बरोवन घाल्यो. सांत जोसेफात आपलें खासगी जिवीत प्राजीत आनी दंडवणेन करसितालो. तवळ तवळ उपास, कुडीची दंडवणी, खाली धरणीर न्हिदचें, मांस खायनासतना रावचें अशें वर्त्या दंडवणेन आनी खालती खायन तो जियेतालो. ताचो वावर इतलो फळादीक जावन आसलो की ताचे दुस्मान ताका थंय थावन धांवडोवंक हर प्रयत्न करताले. पवित्र सभेतान विंगड सरल्या ह्या पंगडान 1620 आनी 3 नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर ताका जुवेशी मारलो आनी ताची कूड न्हंयत उडयली. तरी ताणें सुरू केल्लें काम तांच्यान रावोंक जालें ना. ताणें आराम केल्लें परिवर्तन सोडूनच आयलें. लगड काडिल्ले मनीस सयत परिवर्तन जालें. 1860 पापा पियूस 9व्यान ताका सांत म्हणून पासारलो. मोगाचेनो, आज आमी ह्या वर्त्या संताचें स्मरण करतना प्रत्येक जावन आमच्या भावार्थांत घट जावंक वावुरया आनी हेरां सांगाता बरो संबंद बांदून हाडूंक पेसाडया. ह्या नियाळांत भाग्य दिल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. सांत जोसेफात आमा पासून विनंती कर.